वेळसांव 16 वर्सांचे चली साल्वार रस्त्याक कुशीक आशिल्ली बस शीट जेसीबीच्या व्हायब्रेशनान खंय कोसळ्ळी। बसीक उबें आशिल्ले वेळसांवचे श्रुतिका नायक कसो तरी आपलो जीव मुठीत धरून भायर सरले। ताका तकलेक आनी हाताक मातसो मार लागला। वेळसांव सगळ्यो बस शेडी तपासून जाग्यार घालच्यो म्हूण थंयचे लोक मागतात। ट्रेन वयता आनी तेचे वायब्रेट जाला आनी आख्खो पडलो। हांवें अशें करून सपोर्ट केलें मागीर ते सगळे अंकलान बीन सगळ्यान म्हाका काडलें। ते पळय हें चोड रे तें पडलें तें अशें म्हणल्यार तो कितें सांगता जाणा तूं हें खंय कितें आपल्याक कितें सांगता काय खंय आपल्याक कितें सांगता काय खंय तो वयल्यान सांगता आपल्याक कितें सांगता काय खंय। हांवें म्हणलें मनशाचो वालोर नागा म्हणलें तुमकां ते बस स्टॉपाची टेंशन मोडलो म्हणून मनशां पयलीं हें करपा न्ही हें कितें जाता जाल्लें जालें तें आम जाल्यार बरें वायट दिसलां कळ्ळें। आज हें बस स्टँड म्हणलां हाल आनीकूय बस स्टँड आहाय कितें हें आमगे पंचायतीन येवन सगळ्यांक चॅक करपाचें। आयज जालें तेचें आनी फाल जावपा नाका आमकां कितें आतां तें चेडूं एसएससी चेड तें आमगे गांवचें भायल कांय न्हू तें आनी जायतें आसतलें हिंगा। आयज तरी एकलें आहलो तें साल्वार आहलें तें त्या अर्गां दिवपाचें बरो आम चड उलयनाय आतां सगळें आमगे वेलसांव बस स्टँड चॅक करपा म्हूण। काणकोणा चावडेर आगोंद आनी गालजीबाग वाठारांत लोकांचे उदकाक सामके हाल जाल्यात। लोकांक 8 दीस उदक येना। टँकर आसात तेय धड ना। आगोंदा खारें आनी सावें उदकाच्या मदीं पडटा। बांय सुद्दां मारूंक मेळना। तापिल्ल्या लोकांनी सोमारा PWD ऑफिसाचेर मोर्चा काडलो। किती सांगता ते ऑफिसर किती सांगता तो म्हणटा उदक ना पण दीत म्हणटा पूण अजून ना कितें 1 म्हयनो जालो उदक ना आतां 8 दीस 15 दिसांनी सामकें ना। 8 दीस पयलीं सांगलें एक दीस ऑल्टरनेट डे दित म्हूण एक दिसा त्या वतान एक दिसा ह्या वतान तरी पूण उदक येयल ना। किती सांगला चालतें डेली 5 hours पूण उदक येता म्हूण। आगोंदा आमकां सगळें दोनूय सायडीन एक सायडी दर्यो एक सायडी न्हंय आमकां मदीं बोरींग मारलें म्हळ्यार काटका उदक येता पूण त्या जाग्यार आमकां खूब त्रास जाता उदका पासून। केन्नासून प्रॉब्लेम आसा तुमकां आतां कायम आमकां तो उदका प्रॉब्लेम आसताच। कितें सांगता वॉटर सप्लाय कितें सांगता ते वॉटर सप्लाय आनी कितें सांगतले दितात म्हणटा उदका प्रॉब्लेम आसा तुमकां उदक येना अजून आहा न्हू उदक येना टँकर दिता न्हू थोडे हाडून 2 दिसांनी 2 दिसा तुमी आनी कितें करता 2 दिसांनी टँकर धाडटा हय तें उदक पिताक उदक सोयल्याक हातान हातान हिंगा वयर घरां आहाय 6 जाणां घरां आहाय तेमकां कोणाक उदक मेळना। कित्याक मेळना उदक मेळटा सोयल्या मेळोन जायना उदक इज इम्पॉर्टंट जाता। 2 म्हयने उदकाचो प्रॉब्लेम जाता अख्खी काणकोण अख्खी काणकोण प्रॉब्लेम जाता। सो चावडेर जाता शेळारा जाता आगोंद जाता गालजीबाग जाता ना गेले 2 म्हयने पण कित्याक लागून प्रॉब्लेम जाल्लो टॅक्निकल कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो टेक्निकल प्रॉब्लम वॉटर फंड आमगे बरें रिवर लो लाइंग मीन्स लो लेवल वी कांट पंप 24 hours पंपिंग प्रॉब्लेम pumping means we can't pump them 24 hours because of the water level is low. सो तुमच्या हायरीच ऑथॉरिटीसान तुमी इन्फॉर्म बी केल्ले बट तेणी कांय तशी निडफूल हें करून तुमकां पंप रिपेर करपाक तशी कांय ना नो प्रॉब्लेम कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो उदक ना न्हू थिंगा पूण चापोली धरणां उदक आसा न्ही आनी 1-2 म्हयने काणकोणकारां पुरो इतलें उदक आहा न्ही कित्याक लागून लोकांक मेळना अशें आतां ह्या एरियेन लोक हें मेळना मेळल्या न्हू ना तें चड न्हू पायपलायन बी ते घायला टेंडर जालो आहा न्हू टेंडर जाल्लें पूण अजून एक्चुअल वर्क स्टार्ट जावना केन्ना म्हणल्यार जावपाक शकता हें काम घेऊ एक विराम।